सर HGPD जे मार्केट आहा पळय तातून जायते म्हणजे हिंगा ड्रेनेज सिस्टम जो आहा पळय तो सगळो क्लॉग जाल्लो आहा। जरी तर तूं ते स्लॅबजाचे मोदें पयशी जाल्यार सामको क्लॉग जावन थिंगा वास माता, especially in the market where there is chicken sold and meat sold. ताजे ऑपोजिट जो गटर आहा पळय तो गटरान वास माता। SPDन हे बांदला टॉयलेट बांदला, सुलभ टॉयलेट बांदला, पूण एवरी टायम म्हणटा आमी वचत जाल्यार ते 1-1 रुपया आमकां चार्ज करता, जाल्यार आमकां ते एफोर्ड जायना। जाल्यार आमी मागता SPDA कडेन एटलिस्ट तांकां युरिन तुमी फ्री कराय। मार्केटान जाला कितें हिंगा थोडे जाण आहाय पळय ते च्या विकताय, थोडे जाण आहाय पळय ते गॅसीचेर रांदताय, म्हणजे इट इज नॉट अ कमर्शियल गॅस सिलिंडर, जस्ट अ नॉर्मल हावस डॉमेस्टीक सिलिंडर ताचेर रांदताय आनी लोकांक ते सप्लाय करताय। फूड गव्हर्मेंटा लागीं मागता, आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन मागता, आनी आतां जो फातोडेचो जो MLA आहा पळय तो आतां मिनिस्टर जाला आनी ताचेच समज कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे भशेन चलता जाल्यार ही जेन्ना हे नोटीसीक ताचे हाडले जाल्यार ताणें इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय। Continuation to our protest on this open urination outside the Sulabh Shauchalaya at SCPDA market, Shadow Council has gone and submitted a representation to the Governor of Goa. Governor of Goa being the ambassador for Swachh Bharat Abhiyan, and wherein we have highlighted the state here that in spite of having a new Sulabh Shauchalaya, people are opting to ease themselves just bang outside the Sulabh Shauchalaya. आणि त्या खातीर आमी रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आहा गव्हर्नराक की हाजेर मातशें लक्ष घालचें, कित्याक गव्हर्मेंटान डायरेक्टली कितें फायनान्स करून जे कोण मेंटेनन्स करता तांकां सॅलरी दिवन वा कितें मटेरियल आहा तें दिवन हे युरिनल्स तरी फ्री करचे।